दक्षिण गोंयच्या जिल्लो पंचायतीन स्कुलांच्या भुरग्यांक तशेंच काम धंदो करूंक सोदतल्या लोकांक आदार दिवंक येवजण्यो सुरू केल्यात। जिल्लो पंचायतीची सोमारा आर्ल्या बसका जाली। भुरग्यांक कादेन, युनिफॉर्म, स्कूल बॅगां, स्कुलांक मॉनिटर, सीसीटीव्ही सारकेले सामान दितात। त्या शिवाय बेकरी, कुकरी, टेलरिंग, फ्लॉवर मेकिंग, मेणवाती सारकेल्यो गजाली करपाचे प्रशिक्षण दिवपी कोर्स जिल्लो पंचायतीन सुरू केल्यात। दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची आर्ल्या खासा बसका आनी कार्यावळ जाली। कार्यावळीत कितल्योश्योच येवजण्यो आनी वोकेशनल कोर्स सुरू केले। कार्यावळीक सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय आशिल्लो। It's really I congratulate and compliment and of course I appreciate the efforts that you all have done. Together you can win. The unity that you have shown is because of that whatever you get it today, it is out of all your efforts. झेडपी अध्यक्ष नेली रॉड्रिक्स म्हणटा सरकाराकडच्यान पैसे जाय तितले आयल्यार असल्यो कितल्योश्योच येवजण्यो चालीक लाव येता। We only require now in this last year, at least each member, you must see that the CM has promised us, and I know he will give us that 1 crore at least to complete all our works. So today we are doing lot of launching of schemes. We have given parks, weed cutters, we have given cast iron benches and lot of other things to the villagers. And today also some more things are going to be launched at your hands. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। फोंडे पालिका बाजारात दुकाना भायर लायिल्ले कपडे पालिका अधिकाऱ्यांनी चोरून व्हेले अशी कागाळ कांय वेपाऱ्यांनी फोंड्याचे आमदार लवू मामलेदारा लागीं केल्या। दुकाना भायर करडे लावपा खातीर म्हयन्याक 700 रुपया दिवंक ना म्हण कपडे चोरून व्हेले अशें वेपाऱ्यांचें म्हणणें आसा। फोंडे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दुकाना भायर लायिल्ले कपडे चोरून व्हेले अशी कागाळ कांय वेपाऱ्यांनी फोंडेचे आमदार लवू मामलेदारा कडेन केल्या। दुकाना भायर कपडे लावपा खातीर पालिका अधिकारी म्हयन्याक 700 रुपया मागताले अशें वेपाऱ्यांचें म्हणणें आसा। 1000 रुपया मागले आमी सांगले कितें आसा आमी हेजे पयलीं आमी 300 रुपया नंदाक दिले आतां तुमकां बी 300 रुपया दिता तो म्हणपाक लागलो ना ना आपूण 300 ना आपल्याक जाय तितले पयशे घेतले मागीर असो करून गेलो आनी मागीर आज कितें आसा सकाळीं येवन आमच्या दुकानाच्या भितरसून 4-5 बावले घेवन गेलो ड्रेसाचे। कितना सामान लेके गए? उतना तो पता नहीं, उसमें गिनती में काउंटिंग नहीं रहता ना, उसमें कितना पीस था नहीं था सब देखा ही नहीं। म्युनिसिपल इंस्पेक्टर येयलो अरुण तो म्हणपाक ते पयशे तुजे कोणाक दिवपाचे ना एकूच दिवना म्हणपाक डिस्प्ले करपाक मेळपाना म्हणपालो हें करपाक मेळपाना सेटरा भितर डिस्प्ले करपाक मेळटलें म्हणपालो त्या सेटरा भितर डिस्प्ले केलें तेंच्यांनी का ते 700 रुपया म्हाका पायले ते 700 रुपयाचे पयशे दिवना म्हणजे फक्त दोन हेजे येयले 2-3 हेजे। फोंडे पालिकेन बाजारांतल्या सोप्याची पावणी वाडयिल्ल्यान हो बोळा वाडला। फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। फोजडा इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्विंग आणि केटरिंग टेक्नॉलॉजीन ह्या वर्साच्यो क्लासी सुरू केल्यात। हो इन्स्टिट्यूट अजित प्रभूचो। कोर्साक एडमिशन घेतिल्ल्या भुरग्यांची ताणें कार्यशाळा घेतली। भारतीय, इटालियन तशेंच बाकीच्या कांय देशांतले जेवणाचे जिनस कशे तरेन रांदप, व्हेजिटेबल कार्विंग आनी तसले बाकीच्या गजालींचेर ह्या कार्यशाळेंत भुरग्यांक शिकूंक मेळ्ळें। Order step. आम्ही घराकडे मम्मी असो ती भयण असो कोणी असो आम्ही कितें करता शीत रांदता, रोस आसता, दाळ आसता, कितें आसता, चपाती आसता। हें शीत पळय उरता पळय शीत जें उरता रातचें काडून दवरता ताजे 50 आयटम 50-60-70 आयटम जाता दुसरे दिसा तुमकां खावंक मेळटा म्हणल्यार टिफिनाक व्हरोंक मेळटा किंवा आनी व्हरोंक मेळटा किंवा ती चपाती उरता तेजे कितले भाजी उरता तेजे कितले तरी आयटम आमकां करूंक मेळटा। सो हाज्या तरेन हॉटेल मॅनेजमेंटान मिनिमम वेस्ट आनी जरी वेस्ट सुद्दां आसले जाल्यार ताजो उपयोग कसो करप ही तुमकां एक दुसरी हे तुमकां हांगा पळोवंक मेळटा। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.